सगळी गोंयकारां येवकार आमी धांवकुणे धारबांदोडा जी सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा आयिल्ली आसा. हांगा आतां 3 दीस जाले, 3 दीस जाले उदका इतले लोकांक त्रास जाले जे म्हाजे फाटल्यान तुमी उदक पळोवपाक शकता. न्हंय आसा आनी न्हंयचें जें उदक हे रस्त्यार आयिल्लें ताका लागून जे लोकांक गांवच्या जे लोक कामां वचपाचे, जीं भुरगीं स्कुलां वयता, जे कोण बाकीचे टिचर्स जे स्कुलां हांगा शाळा आसा शिकोवपाक येता, किंवा प्रत्येक हांगचे गांवची लोकां ऑलमोस्ट 110 घरां आसा, 110 फॅमिली, ते लोकांक आयज 3 दीस हांगा अशी सफर जाले की लोकांक त्रास जाले. आमी विचारले खुबशे आमचे गांवचे हांगा जे आमचे जाणकार जे जाणटे आसा तांकां विचारले, भुरग्यांक विचारले, स्टुडंटांक विचारले, तेणी आपली जे दुख्ख आसा जे 3 दिसां तांकां कशे हाल जाले थोडी स्टुडंटांनी सांगलें की तांकां खंय तरी जे शिकयता टिचरीन जे तांकां मिस जालें तांकां. बाकीची अशी एक जो टिचर जी खंय तरी म्हापशेंतल्यान हांगा स्कुलांत शिकोवपाक येता जी प्रायमरी, तिका रानांतल्यान येवपाक पडलें. अशें आयकोन येयलें एक खंय तरी आमची प्रेग्नेंट एक आमची भयण, हे गांवची भयण, तिका रानाच्यान व्हरपाक पडलें. प्रत्येकाने आपले दुख्ख सांगलें. जेन्ना इतलें व्हडलें दुख्ख आसा एक गांवांत 3 दीस लोक हांगचे सफर जाता जाल्यार हांगचे आमचो गोंयचो सरकार जो म्हणटा डबल इंजीन सरकार, जाल्यार हे लोकांक आयज आदाराक कित्याक येवना. जे ऑफिशियल आसा, डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा, ते आयज हे गांवांक कित्याक पावना. तेंची फक्त एक खबर घेवपाक, बाबा तुमी कशी आसा, तुमी हे 3 दीस कशे काडले, हे खबर घेवपाक कित्याक येवना. हो गव्हर्मेंट फक्त आमकां फटयता आनी फटयत आसा. आयज हे लोकांक जर कितें जाल्लें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? हो गव्हर्मेंट. तशेंच आमच्या वांगडा आमचे प्रेजिडेंट आसा हे वाठाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आमचो गितेश बाब, तेगेले विचार आयकून घेवया. आयज खरेंच वायट दिसता की आमचे जे ह्या गांवांत धावकोण गांवांत सुमारे 800 लोक रावता. तेंचेर इतलो भयानक काळ येयल्लो आसा की ते रातचे सुशेगाद न्हिदपाक सुद्दां शकना. कित्याक रातचे न्हिदले हें उदक केन्ना वाडटलें आनी केन्ना तांकां व्हांवन वतलो तो तांकां भंय लागलेलो आसता. आनी आयज सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, हें केन्ना केन्ना पावपाचें दारी. आयज ह्या न्हंयचें उदक भरोन लोकांच्या दारां पावलें तरी तुमी लोकांच्या दारान पावना. फक्त वोट मारपा तुमी हे प्रशासन तुमच्या दारी आनी सरकार तुमच्या दारी तेन्नाच तुमगेले कोण कार्यकर्ते आनी तेन्नाच पावता. जाल्यार आज लोक इतले संकट आले तेन्ना तुमी कोणूच पावना. आनी लोकांक जेन्ना खरी गरज आसता तुमी पावना. लोक रातचे ह्या रानांतल्यान खंय कोण कामां वचपाचे दिसाचे वयतले, रातचे कशे वयतले. कित्याक हांगसर खुबशे जनावरां रावता, कोण बिबटे वाग तशेंच गोंयरेडे आसता. ह्या लोकांक गांवांत रावले जाल्यार उदकाचो भंय, रानांतल्यान गेलो जाल्यार जनावरांचो भंय. लोकांनी वचपाचें तरी कशें आनी रावपाचें तरी कशें. देव बरें. म्हाजें नांव हर्षद गांवकर, हांव ह्या गांवांत रावतां. मेन प्रॉब्लेम हो आतां जो आसा तो 2020 जें फ्लड येयल्लें तें एक सामकें एग्जाम्पल जावन आसा की जेन्ना हे फ्लडान जेन्ना सगळ्याची घरां नश्ट करून गेलीं, सगळें सामान जें घरान जें आसता तें कितलें किमतीचें आसता तें सगळें तुमकां खबर आसतलें. बट इतलें सगळें लुकसाण जालें तेन्ना लोकांचे व्हडलेशे घरान तितलें रिलीफ दिवना गव्हर्मेंटान. बट थोडी पुरती कितें दिलें, दाखोवपा पुरतें दिलें, सगळें दिलें. बट जेन्ना जेन्ना उपरांत जेन्ना आमी बुडले तेन्ना आमकां पयलें कांय कळनासतना आमकां एक मॅसेज सुद्दां पावली नाशिल्ली तेन्ना. आनी मागीर जेन्ना सगळें बुडोवन एक जेन्ना जालें सगळें तेन्ना उपरांत आमकां सगळें गव्हर्मेंट येयलें पळयलें. बट ती सोय आमकां जे दिता म्हूण सांगलेलें, जे रस्तो जो आमचो निवळ करून आजून मेरेन दिता म्हूण सांगलेलें तोय बी दिलो ना आजून मेरेन तरी. आतां हेजे फुडें आमकां दितले हें ना तें आमकां खबर ना. बट जेन्ना आमी हे वर्सान वर्स हे फ्लड जे सोंसता तेन्ना आमकां हो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा, भुरग्यांकूच करचो पडटा. आमी जे कामाक वयता, हांव सकाळी दिना वयता, 12 येता, रातचे येता, कळना केन्ना उदक चडटलें, केन्ना व्हांवन वयतलें, फॅमिलीची चिंता उरता. कितें जातलें हें म्हाका आमकांय खबर आसना. हें केन्ना उदक आमकां व्हांवन व्हरतलें हे प्रश्न मनाक कामार आसता की कितें जातलें काय म्हणून हेजे फुडें. बट हांव इतलेंच मागतां की आमच्या खातीर ही जी घरां वर्सान वर्स बुडटा हेंचे खातीर कितें तरी तुमी हेजेर सॉल्युशन काडचें. आनी आमकां हो रस्तो जाल्यार वयल्यान जाल्यार दुसऱ्या वाटेन जाल्यार दुसऱ्या वाटेन खंयच्यान तरी दिवचो. बट आमच्या खातीर कितें तरी उपकार करचे इतलेंच मागता. तुम्ही पयलें देव बरें करूं बाब. हर्षद आमचे बरोबर आसा. तो BA LLB स्टुडंट.
आणि तेजे तुमी ऐकले तो आयज एज अ एज्युकेटेड पर्सन म्हणून आयज तेणें गांवाक लागून ताका एक फेलिसिटेटूय केल्लो फाटल्या फावटी खूब जाणांनी. पूण तेजी ते खंत आसा ती तुमी पळयली कशी कितकी वायट हितून तो विचार करता आनी कितको हितून म्हणल्यार कितको डीप तो विचार करता तें तुमी पळयलें की हांगा कितें जाय सांगपाक शकना तेजो फॅमिली चिंता आसता जावं आनी कितें जेन्ना कामार वयता हें वयता तेन्ना हें सगळें सरकारानूय तेच तरेन आपले म्हणून हे कंट्री हेंच्यांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले ह्या लोकांनी ते खंय तरी जर तुमी चिंतता आपले म्हणून जाल्यारूच हें कितें तरी करपा बदले आतां फ्लड 2 वर्सां पयलीं सामको व्हडलो फ्लड येयल्लो तेन्नाच्यान हांगा कांयच करूं ना आनी आमी जेन्ना हांगा येयल्ले आनी आमी थंय मेळटाले कोणाक तेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं जीं 12 वर्सांची 11 वर्सांची भुरगीं आसा तीं हांगा पळोवंक लागलीं सायडीक आनी तेन्ना शैलेश गेलो आनी तांकां सांगलें थंय बाबा तशें करनाका म्हण बाय म्हणून धाकटे आयलीं ती जर भितर पडटा आनी जर व्हांवून वयता जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक आयज तुमी हें जालें तें जालें कोण आकार हें करतले पूण कोणाक कांय पडलेलें ना आजून पर्यंत कित्याक परत डिमांड आसा लोकांचो हो रस्तो जावपा जाय म्हणून मागीर सायडीच्यान हें आसा सायडीच्यान तांकां लागून जी बांद जावं एक रिटेनिंग वॉल ती बांदपा जाय म्हणून ती तेजो डिमांड आसा तो आजून जाल्लो ना हांगा फक्त इलेक्शना कडेन आमकां एवरी टायम पिशान काडटा हांगा तुमी पळयता जाल्यार हो रस्तो क्रॅक जाल्लो आसा सकयल हो रस्तो क्रॅक जाल्लो आसा तो तुमी पळोवपा जाता की कसो न्हू तो उलयता ओके हो रस्तो जो क्रॅक जाल्लो आसा पळय तोवूय केन्ना घसरून पडपाक येता म्हणजे लोक हांगा केन्ना आपलो जीव मुठीन घेवन म्हण तसो हांगा लोक हें करता आनी हें सरकारान खंय तरी तेजेर विचार करचो आनी जेणे करून आयज जे लोक आसा जावं भुरगीं आसा सगळीं चलून वयता जी आमकां सगळीं भुरगीं आतां इस्कॉला टायमा वयली जावं हेजी चलत वयता तेंचे खंय तरी आवय बापूय तितकेच भयान रावता आसतले हांगच्यान कोण वयता जावं कामार वयता तितकेच भयान रावता हें खंय तरी बंद जावंक जाय जेणे करून हो तुमी ज्यो प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो तुमचेच हितूनच्यान तुमकांच बरें पडटलें लोक तुमचेच वांगडा रावतले ज्यो तुमी प्रॉमीस करतले आनी जर फुलफील जालें जाल्यार नाल्यार कांयच फायदो ना नाल्यार प्रॉमीस करपाची बंद करपाचें आनी लोकांच्या गांवांत दारांनी वचपाक बंद करपाचें तशें हेणें म्हणलें सरकार तुमच्या दारी आतां खरें प्रशासन दारी आसपाक जाय आशिल्लें आतां खरें येवंक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी खंय तरी ते नंबर दिवंक जाय आसले मिस कॉल हें करत जाय मिस कॉल न्ही फोन करपाक नंबर दिवपा जाय आशिल्ले हांगा खुबशे कितें करपा जाय आसलें फ्लड रिलिफा लागून पूण तें कांयच जायना हें खंय तरी विचार करचो तुमी आनी लोकांक खरेंच तुमी खंय तरी मदत करपाक लागून आपले काळजाच्यान करची जेणे करून तांकांय दिसतलें हो सरकार खरोच आमचो म्हणून देव बरें कर सांगतलो सांग कशें